भुरग्यानो, तुमच्या आवय बापायक खाल जावन चला, हें तुमचें कर्तव्य. तुज्या आवय बापायक मान दी हो उपादेस बसवणी दिवंक पयलो. ती बसवणी अशी हाचे वरवीं तुका बरेंपण लाभतलें. ह्या संवसारांत लांब आवक तुका मेळटलें. बापायानो, तुमच्या भुरग्यांक रागार जायशें चिडोवचें न्हय, बगार तांकां भूत सांगून तांच्यो सुखी तिदवून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणें तांकां वागया. परत वाचता, बापायानो, तुमी तुमच्या भुरग्यांक रागार जायशें चिडोवचें न्हय, बगार तांकां भूत सांगून तांच्यो सुखी तिदवून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणें तांकां वागया. देवाचें उतर हें देवाचे वडोवपकार. जेजू क्रिस्त देव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, लग्नाच्या संस्कारा विशयांत आमी आयकले आनी लग्न संस्कारा विशयांत आमी नियाळ करता आसतना देवान मनशाक कशें एक कमांड दिल्लें, म्हळ्यार आज्ञा दिल्ली. वाडा आनी सडा संवसार भरा आनी ताका बेसांवय देवान दिल्लें. आनी देवाच्या बेसांवा वरवीं पयलें कुटाम सुरू जालें. आनी तें कुटाम जावन आसलें आदाम आनी येवेचें. आनी थंयसर तांकां कायन आनी आबेल जल्मले. आमी जाणा, मनशान पातक करून देवातावन पयस वेताना देव मनशाक भुमी वैकुंठांतल्यान भायर घालता जाल्यार अशेंच ताका भायर घालिना. देव मनशान विणगो आसलें पळयोन ताका सामड्याची वस्त्रां करून न्हेसयता. मनशान पयस वेताना देव पातक करून मनशाक फावो जाल्लें कसलें, वॉट डीड मॅन डिजर्व म्हणटा आमी. आमी केल्ल्या कृत्या प्रमाणें कितें आमकां फावो जाल्लें, विणगी जावनच भायर वचूंक जाय आसलें. देवाचो मोग पळया, देवाचो मोग पळया. मनशाच्या पातकाच्या कितल्याकय व्हरतो. देवाक मनशाचो हुस्को आसा देखून देव मनशान विणगो भायर वचूं नजो म्हणून ताका सामड्याचें वस्त्र करून देव न्हेसयता आनी थंय धांवन मनीस भायर वता. न्हेसोवचें म्हळ्यार कितें? न्हेसोवचें म्हळ्यार एक स्थान दिवचें, एका पुताचें स्थान दिवचें, ह्या संबंध दिवचो. तो संबंध आजून आसा म्हणून देव दाखयता. आनी तोच संबंध मोगाच्या भाव भयणीनो, जो मनशा आनी देवा मदें आसा, तोच संबंध आज आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत आसूंक जाय. जेन्ना आवय बापाय बरें कुटुंब बांदून हाडूंक पावतात तेन्ना हें मुखारसून वता. तांची भुरगीं बरीं जावंक पावतात, बरें कुटुंब बांदून हाडूंक पावतात. एक घडीभर आमी मौन रावन आमच्याच कुटुंबाची वास्तविकता कितें तें पळोवया. रियलिटी ऑफ आवर फॅमिलीज. वास्तविकता कितें, आज आमच्या कुटुंबांनी कितें घडोवन आसा हाचेर एक आमी दिश्ट घालया. जाय तर तुमकां कुमोग हांव करता, वास्तविकता कितें आसा, रियलिटी कितें आसा म्हणून जाय जाल्यार हांव सांगता. कित्याक म्हळ्यार हांवें पळयल्लें, आयकल्लें, जियेल्लें. हें सकट हांवूय जाणा, तुमी जाणात. हें हांवें तुमच्या कडेन शेअर करचें म्हळ्यार चूक जावची ना. वास्तविकता, ह्या रियलिटी आज कितें घडोवन आसा आमच्या कुटुंबांनी. आमी एकामेका आदारसून सुदारसून जिवन आसांव जावंक बरो, पूण न्हीद जावन आमची कुटुंबां कशीं आसात. आमी मॉडर्न कुटुंबां जाल्या न्ही, मॉडर्न कुटुंबां. आतांत इल्ले पयशे जाताना घरांत व्हडली टीव्ही आयल्या जावंक बरो. आनी जेवणाक आमकां कशें जाय तसलें जेवण आमी करून जेवता. आनी जेन्ना भूक लागता त्या वेळार जेवता. सांगाता जेवंक थोड्या फावटी टायम आसा, थोड्या फावटी आसना. एकामेका कडेन उलोवंक आमकां चड वेळ आसना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या कडेन आतां मोबायल आसात न्ही. आमी हजारो मैलां पयस आसच्या लोकां कडेन पळोवन तांचे कडेन उलोवंक शकता. जावंक पुरो आमच्याच कुटुंबाची भायर आसा, उलयनाकात म्हणना, पूण म्हज्याच सायडीक बसून आसच्या म्हज्या भावा कडेन, भयणी कडेन एक दोन बरीं उतरां उलोवंक आमच्या कुटुंबांनी आमकां आज वेळ आसा गे. वास्तविकता वैगी न्ही म्हण तुमी सांगाजे तुमच्या घरांनी कितें जाता.
मोगाच्या भाव भयणीनो, आज वास्तविकता आमच्या कुटुंबाची जिणी अशी जाल्या म्हळ्यार सूख जावची ना. पयल्यान पयले आमची कुटुंबां आज भायर आमी खंयसर जेवणाक वेता थंय हॉटेलान पळया कशें बसून जेवता तशीं जाल्यान म्हळ्यार सूख जावची ना. कित्याक म्हळ्यार वय आमी काम करूंक जाय, आमच्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर वावर करूंक जाय, मिनात करूंक जाय, आनी वावर करून फाटी येतना आमकां पुरो जाता. थोड्या फावटी बापायची शिफ्ट लेट आसता जाल्यार, थोड्या फावटी आवयची शिफ्ट लेट आसता जाल्यार सांगाता बसून जेवंक आमकां वेळ मेळना. पूण न्हीज जावन आमकां जातानाय आमी सांगाता बसून कितलीं जाणां जेवता, कितले जाणां जेवणाक सांगाता एक कुटुंब जावन बसता. या म्हजें जेवण पयलें जेवन हांव न्हिदोंक वेता, या म्हज्या रुमाक वेता, या टी व्ही मुखार बसता जाल्यार म्हजी बायल म्हजी भुरगीं या पूत लेट येवन 12 वरांक 11 वरांक येवन या धूव लेट येवन मागीर तीं तांचेतल्या जेवन रुमाक वचून बसतात गे. या आमी सांगाता कुटुंब जावन माया मोगान एकामेका कडेन उलोवन आमच्या दिसान त्या दिसा जाल्ले संगती एकामेका कडेन डिस्कस करून या भासाभास करून आमी सांगाता जेवता गे. कशें आसा आमचें कुटुंब? कुटुंबां आज रेक्रिएशन हॉला भशेन जाल्या. क्लब्बांनी पळयल्यान तुमी थंयसर क्लबाचे मेंबरशीप काडयल्यार आमी थंयसर खेळोंक या कितें हेर एंटरटेनमेंटाक वचोंक जाता, मनोरंजना खातीर आमी असल्या क्लबांक वचोंक जाता. आनी थंयसर कितें करतात, पयशे दिवन तुमकां जाय जाल्लें खेळ खेळयेत तुमी, कार्डां जावंक बरो. घरांत तशेंच जालां म्हळ्यार सूख जावचें ना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांनी मनोरंजन आनी मनोरंजना खातीर व्हडली LCD LED TV आसा आनी ताचे मुखार बसून आमी वेळ करशिता मनोरंजन. आनी मनोरंजन मुक्त जाल्लेंच आमी रुमाक वेता, न्हिदता, आमच्याच कामार बिजी जाता. तर आमचें घर केवल मनोरंजनाचें थिएटर गे. ह्या एकामेका खातीर आमकां वेळ आसा. एकामेका खातीर हांव न्हू, आवय बापायत हांव न्हू, भुरग्यांक हांव न्हू, कितें मेळटा म्हणून आमी राखता हांव गे, कितलो फायदो म्हाका जाता म्हणून आमी राखता हांव गे. या आमीच आमचे तावन जाता तितलें आमी करूंक आसा म्हणलें आमी राखता. आमचो पार्ट आमी खेळोंक आसा म्हणलें उगडास हाडटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमच्या कुटुंबाची परिस्थिती कसली. आयले वार एक गडीत हांवें आयकल्लें एक कुटुंबा विशयांत. आनी ह्या कुटुंबाक हांव पयलेंदा हांव जाणा आसलो. बारीस देवोत कुटुंब हें. आनी त्या कुटुंबांत प्रायस्त माय बाब आसलीं आनी तांचे 4 जाण पूत सांगाता जियेतले. आनी सांगाता जियेतना एकामेका सोडधड करून जावं बरो बिजनेसांत जावं बरो हेर कामांत एकामेका कडेन सोडधड करून ते जिवन आसले. बारीस सांगाता आसले, कितेंच वेगळाचार नासतना जिवन आसलें कुटुंब तें जावन आसलें. आनी चक्कड तांच्या समाजांत तांच्या फिरगजेंत त्या कुटुंबा पळोवन हर एकल्याचें कुटुंब अशें जावंक जाय म्हणून सांगतली. आनी ती आवय बापाय मरण पावल्ल्या मागीर मोगाच्या भाव भयणीनो कुटुंबांत वेगळाचार आयलो. बाबाव एकामेकाच्या विरोध रावले. आस्ते खातीर झगडें. बाबावांनी एकामेका पुलीस स्टेशनांत कंप्लेन करून कोर्टाक समेत आपण व्हेलें. बाबावांचे सोडया, तांची भुरगीं नेणतलीं एकामेका कडेन उलयनातलीं, भुरगीं उलयनातलीं. कित्याक म्हळ्यार आवय बापायन सांगलें भुरग्यांक एकामेका कडेन उलयनाकात, तांच्या कडेन उलयनाका, हांच्या कडेन उलयनाका म्हणून. मुखाच्यान कसली परिस्थिती आमची जावंक पावली ह्या कुटुंबाची. आनी कसली परिस्थिती आज आमच्या कुटुंबांनी आसा. जावंक बरो आमच्या 12 जाणांच्या कुटुंबांत असलीच परिस्थिती आसा. जावंक बरो एकामेका कडेन आदारसून सुदारसून जियोंक आमकां जायना. कित्या खातीर? आमचीच आशा चड जाल्या गी जिणयेंत. आमचीच अपेक्षा चड जाल्या गी कुटुंबांत हांव न्हू कितें मेळ्ळा जाय म्हणून. ह्या आमची मौल्यां आमी शिकिल्लीं तीं खंयसर गेल्यान. मालगड्या कुटुंबांत कशें आमी सांगाता जियेत आसतना एकामेका आदारसून सुदारसून जियेली आदर्श कुटुंबां आसलीं. कशें जावंक जाय आसलें आमचें कुटुंब. आमची क्रिस्ती कुटुंबां आमी म्हणटा न्ही गे. क्रिस्ती कुटुंबां भाग्यवंत कुटुंबां बरीं जावंक जाय आसलीं. जुजे मरी जेजू सांगाता जियेतना थंयसर तांकां कश्ट नासले म्हणून न्ही, तांकांय कश्ट आसले न्ही गे.
त्या धाकट्या बाळशाक घेवन इजिप्ताक फळाफळ घेवंक पडली आनी जुजे थंयसर आसलो मरये सांगता फळाफळ घेतना तांकां कस नातले गे. ह्या जुजे नातल्या वेळार ह्या भुरग्या जेजूक ह्या जेजू वाडोवन येतना ताका मरयेन ताची जतन घेतना तिका कस नातले गे. ह्या तिच्या सुपुता विशयांत सगळ्या गांवार लोकांन खबर करतना तो पिसो जाला, तो मतीन सारको ना म्हणून लोकांन खबर करतना मरयेक दूख जावना गे, मरयेक कस जावना गे. आपल्या सुपुताक कुर्साचें मरण फावो जातना ती कुर्साची वाट ती चलोवन वेतना पुता सांगता आसले सक्तांनी ताका सोडून वेतना तिका कश्ट जावनान गे. आमी हर एका भाग्यवंत कुटुंबाच्या फेस्ता दिसा सांगता आमची कुटुंबां भाग्यवंत कुटुंबां बरी जावंक जाय. भाग्यवंत कुटुंबा कडेन आमी मागता सांजुजेचे देख आमी दादले घेता गे, मरयेचे देख आमी स्त्रियो घेता गे, जेजूचे देख आमी भुरगीं घेता गे. तांचें कुटुंब बरें आसलें वय, पूण आमचें कुटुंब तशें जाय जाय म्हणल्यार आशाय आमकां आसा जावंक बरो, पूण तांचें देख आमी घेता गे. मोगाच्या भाव भयणीनो, पयलें आवय बापायची एक जबाबदारी म्हणली आसा. आवय बापायनी जबाबदारी तांची बऱ्या रितीन करूंक आसा भुरग्यांक. थंय कसली जबाबदारी आवय बापायक आसा एका कुटुंबान जियेतना? भुरगीं जावन आसात मोगाच्या आवय बापायनो, हांगासर सबार जाण आवय बापाय तुमी आसात, भुरगीं जावन आसात. देवान तुमकां दिल्ली देणी आनी त्या देण्यांक तुमी कशें वागयतात, कशें व्हड करतात हाजे विशयी तुमी जबाबदार जावन आसात देवाक. देवाक तुमी जबाब दिवंक आसा. हांवें म्हज्या भुरग्यांक कशें वागयलां, कशें व्हड केलां म्हणल्या विशयांत तुमकां जबाब दिवंक आसा. तर भुरग्यांक मोगाच्या आवय बापायनो पयलें शिस्त शिकया, शिस्त शिकया कुटुंबांनी. जर आज शिस्त शिकोवंक तुमी चुकतात, फाल्यां वायट वाट धरतना भुरग्यांनी मागीर रडोन बसल्यार फायदो आसना. सबार जाणां आवय बापाय आमचे थंय येवची आमी पळयलां. खंडीत जावन आमकांय दूख भोगता मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकांय बेजार जाता. आमी इतलें विसारले भुरग्यांक दिलें जाल्यार आज वाट चुकोवन आमचे तावन पयस वेतात भुरगीं जाल्यार म्हणून आमी रडता. मोगाच्या न्हू, शिस्त तुमी शिकयल्ली गी. कोंडाटो करा, मोग करा, गरज आसा, पूण ह्या सक्ता सांगाता शिस्तेन भुरग्यांक व्हड करा. उडास काडा तुमच्या आवय बापायनी तुमकां कितल्या बऱ्या रितीन कितल्या शिस्तेन वाडयल्लें. आज आमचे कडेन पयशे आसात, आमी दिवंक शकता म्हणून जायतें मागलें तें विसारलें तें सगळें दिल्यार कश्ट कळटात गी जिणेंत. तुमीन जाणा हांवें सांगलें म्हणून हें खरें नाकात. बगार चिंतून पळया. न्हीद जावन म्हज्या भुरग्याक पुताक ही संगत आतां ह्या प्रायर गरज आसा गे, ही वस्त हें परमेशन गरज आसा गे, नाका गे. बेजार जाता जावंक पुरो तांकां, पूण जे कितें शिस्त तुमी भुरग्यांक 5 वर्सां मातशें शिकयतात ती सगळ्या जीणभर तांकां उगडासा काडटली. शिस्त शिकया. दुसऱ्यान मोगाच्या भाव भयणीनो, देख दिया. तुमच्या जिणये वरवीं भुरग्यांक देख दिया. आमी केवल उतरान सांगल्यार पावना, आमच्या जिणये जावन आमी कशें जियेता तें बारीस गरजेचें जावन आसा. बापायन हातांत सोऱ्याचो ग्लास घेवन पुताक सोरोप येनाका म्हळ्यार पूत आयकता गी या धूव आयकता गी. आवयन सगळे संवसाराचे खबरो येवन घरांत सांगून मागीर धुवेक गॉसिप करिनाका, हेरां विशयांत उलयनाका म्हणून सांगल्यार धूव आयकता गे. जिणी आमची पयलें बरी जावंक जाय. आमी देख दिवंक जाय, आमी एग्जाम्पल जावंक जाय, आमी लिवींग एग्जाम्पल जावंक जाय, मॉडल्स जावंक जाय. आमी आमच्या जिणये मुखांतर तांकां शिकोवंक जाय. आनी जेन्ना आमी शिकयता तेन्ना आमची जिवीत पळोवन ती शिकतात. जर आमची उतरां आनी आमचे कर्ण्यो सांगता मॅच जाता म्हणटा आमी, आमकां क्रेडिबिलिटी आसा, आमी सांगच्या उतराक मोल आसा. जर आमी सांगचें आनी आमी करचें एकामेकाक ताळ पडना तर ताका मोल ना, त्या मनशाक असो मोल ना म्हणून सांगतात. शिस्त शिकया भुरग्यांक, देख दिया, मागणें करूंक शिकया. सांगता बसून मागण्याची जिवीत जावन दी. आवय बापायानो, तुमी जावन आसात कुटुंबाची वडिलां.
आणि जर तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक सांगाता हाडतात, तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक सांगाता धरतात, मागणें करा सांगाता जेवा, एकामेका कडेन उलया, समस्ये जाणा जाया, एकामेका थंय कितें जावन आसा हाजे विशयान भासाभास करा, वेळ दिया तुमच्या भुरग्यांक, तेन्ना तुमची भुरगीं बरीं जातलीं, बऱ्या फुडारा पावतलीं आनी तांचे खातीर प्रत्येक जावन मागणें करा.